मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान भाजप कार्यालयात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांची भेट घेतली. दामू नायक म्हणटा ही फक्त कर्टसी विजीट आशिल्ली जाल्यार दीपक ढवळीकर म्हणटा ऑल इज वेल. RDX ब्युरो रिपोर्ट. ओके बी मेळ ताका हांव पळोवंकूच ना येता आनी गडबडीत हय सो ताका मेळून एक चर्चा राजकारणाचेर राजकारण घ्या. तुम्ही दिल्ली वचून येयले हालींच हय. मेळोन येयल्या तेंच्यांनी तुमकां बरो प्रतिसाद दिलो. बरो आमकां प्रतिसाद तेचेर कितें आयज चर्चा बी जाली आसा? हय म्हणजे एक कडेन रावपाची आनी ऑल इज वेल. ऑल इज वेल. तुमी सांगलेलें सर दिल्ली वचून येयले उपरांत तुमचे ऑल इज वेल जाता. पयलीं पसून ऑल इज वेल आशिल्लें. हय पूण दिल्ली एक कितें सदीच्या भेट घेवपाक गेल्ले तेन्ना जो प्रकार घडलो हय सो तो कानार घालना. तुमी म्हटलें की तुमचो एक स्टेटमेंट आसा की सीएम सराक कोण तरी मिसगायड केला. ना तशें म्हणूं ना हांवें म्हणूं ना. हां पळय थोडे पेपरवाले आनी थोडे जे हे पळय आसा न्ही कोण प्रेस आनी सोशल मिडिया सोशल मिडिया हां ते पेटोवन घालपाचें काम बेस्ट करता. हां पण तुमी अशें म्हणूं ना की कोणा मिसगायड केला सीएम ना अशें काजे खंयच्या चुकलां आसत कितें आयकलां आसत हेचेर मिसगायड म्हणटा जाल्यार सांगू. कारण सीएम सरान मागीर म्हटलां की ना सेम आमी तशें कॉपरेटीव हय बरें कॉपरेटीव कितें उलोवपाचें ना. रिशफलाचे हालचाली चालू आहा तुमचें कितें? तें आनी पळोवपाचें आमकां खबर ना. बट आतां म्हाका सांगा सर 2027 तुमची आनी BJPची सामना जातली परत एकदां. तुमी टिकेटीचेर बसतले तुमचे हेजेर बसतले पळय तेन्ना तुमी कितें करतले? तेन्ना न्ही तें हय. आजून दोन वर्सां उरलीं. हां एक 20 म्हयने तरी उरले. हां आमी मनोहर पर्रीकर बरोबर आसतना आमी केल्ली न्ही युती. हय हय आमी केल्ली न्ही आमी करूं नाशिल्ली न्ही. आनी वेळ कितें आमी समविचारी न्ही. हिंदू वोट्स आमची हें जाता बायफर्केट जाता. वी हॅव टू ब्रिंग इट टुगेदर. पूण ह्यो भायर पडपी अफवांचेर काय म्हायसा युतीचेर परिणाम जाता? ओके सोशल मिडिया आनी हे पळय आहा न्ही तो आज गैरसमज थोडे पसरयता. बट तुमी कंटेस्ट करतले त्या टायमार थोडे न्ही नाजाल्यार रिटायर? ना रे पॉलिटिक्साक कितें आसात न्ही आमी ते मागीर ठरतले न्ही. आयची आनी ते भेट ठरतले सगळे ठरतले न्ही मागीर आत्तां उलोवन तेचेर फायदो ना न्ही. आयची भेट ही सदिच्छा आसली. सदीच्छा भेट आनी हांव पयलीं पासून फ्रेंड 1980तल्यान. ओके दिल्लीचेर मातशें सांगा पणजी सर. आशिल्लो हय 2 गजाली मारूं येवन आयलो. दिल्लीचेर मातशें सांगा न्हू सर. दिल्ली तुमची कितें चर्चा जाली? कांय चर्चा न्ही. यू वील टेक केअर म्हणलें न्ही. कितें टेक केअर म्हणून सांगलें सर? यू वील टेक केअर. आमी सांगलें युती फुडें वचपाक जाय. 2027 आमी बरोबर उरपाक जाय. 2029 आमी एक सीट गेलो लोकसभेचो दोनूय हाडपाक जाय. हां त्या पद्दतीन काम करपाचें. सदिच्छा भेट तांची अध्यक्ष जाल्या उपरांत ताणें आमकां पत्री धाडून अभिनंदन केल्लें. फोनाचेरय आमी उलयले मेळिल्ले आनी प्रत्यक्ष अशें मेळून आशिल्लें. म्हाका निमतान आता फाटल्या हालीं 2 दीस पयलीं युतीचो बी बोवाळ जालो. तुमी स्टेटमेंट दिलें त्यांनी स्टेटमेंट दिलें सीएम सरान स्टेटमेंट दिलें. त्या बाबतीत कितें चर्चा मागीर जाली? दीपक ढवळीकर दिल्ली गेले मागीर दिल्लीसून आतां परत आयले. तुमी तेचेर तेचेर कितें चर्चा जाली आयज तुमच्या ना, टेबलार? आमच्या सरकारान ते मोगोचो सहभाग आसा न्ही. सो आमचे बरोबर ते आसा आनी पक्षाचे तेय आपले त्या वटेच्यान आपलें काम करता आमी आमचें काम करता. म्हणजे 40 मतदारसंघान संघटन वाडोवप हें आमचें काम. ओके आतां 1.5 वर्स उरले सर आनी सीएम सरांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की प्रियोळ मतदारसंघ तेंचे आसतले म्हणून आनी कोणीय प्रयत्न केलो. मतदारसंघाची वांटणी मतदारसंघाची हें आमी कसले कांय गजाली कांयच कोण उलोवपाक वचना आनी कांयच ना. आमी भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रत्येक मतदारसंघान आमचे मतदारसंघान कितें म्हणलें संघटन मजबूत करता आनी सगळ्या संघटनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां येणाऱ्या हातूंत 27 आनी 27 करपाक जाय. 27 आनी 27 आसा ती फक्त टॅगलायन ती यमक जोडोवपाक लागून न्ही ती 27 आनी 27 मध्ये यमक न्ही तें वास्तव चित्र आसा तें लोकां फुडें. सर हालींच 2 दिसां पयलीं तुमची मिटींग जाली IMD तेन्ना तुमी प्रेसान एक सांगलें की पक्ष सदींच एक भुमिका मांडटा आनी पक्षाचे मंत्री आमदार हे जे केन्ना भायर उलयता ते तेंचे वैयक्तीक आसता. अशें दिसना की पक्ष म्हणून तेंचेर मातसो वचप आसा डेफिनेटली आसा. तुमकां दिसलें तांचेर हें ना तांची डिटेल बातमी सगळी आसा ती
हायकमांडाक की आमी म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार पावोवपा ते पावयतात आनी योग्य टायमाचेर एक्शन जातली म्हणजे जातली. पार्टी कशें कोण हलक्यान घेनाका. हांगा अशें तें पद आसा तें जबाबदारीचें पद आसा. हांवें बी जबाबदारीपूर्वक विधान करूंक जाय आनी कोणाचे फेवरिजमय तर ना. हो आमदार म्हजो लागींचो किंवा तो कार्यकर्तो म्हजो तसलें कांयच ना. जो जो पक्षाचे आड आसतलो शिस्तीच्या भायर आसतलो तो कितलोय म्हजो मित्र सुद्दां आसलो जाल्यार सुद्दां